वेंगुर्ल्याच्या मांडवी खाडीत बुडून म्हापशे खोर्लेच्या यश देऊलकर ह्या 16 वर्षाच्या विद्यार्थ्याक बुडून मरण आयले। मंगळारा तो बुडिल्लो। सोद मोहिमे उपरांत बुधवारा सकाळी ताची कूड मेळ्ळी। बुडून मरण पाविल्लो चलो आपल्या सोयऱ्यांगेर वेंगुर्ला पिकनिकेक गेल्लो आनी ताणें 10वीची परीक्षा दिल्ली। निकाल जाहीर जावच्या पयलीं काळान ताचो घात केल्ल्यान ताच्या फॅमिलीचेर सध्या दुख्खाचो दोंगर कोसळ्ळा। खोर्ले म्हापसा हांगासर रावपी यश देऊळकर हो 16 वर्षाचो भुरगो मे महिन्याच्या सुटी मनोवपा खातीर मे महिन्याच्या 10 तारखेक आपल्या मावशेच्या घरा सावंतवाडी वेंगुर्ला हांगासर गेल्लो। सावंतवाडी वेंगुर्ला हांगासर भोंवपा खातीर यश आनी ताची फॅमिली भायर सरिल्ली। त्याच बरोबर जो यशाचो मावस भाव गौरव राहुल आनी यश हो मांडवी पुला सकयल्या दर्या देगेक न्हावपा खातीर देविल्ले। जेन्ना ती दर्यान देविल्ली तेन्ना सुट्टी आसली। जस जसो टायम गेलो तसो जो भरती आसा ती वाडत गेली। जेन्ना ती त्या दर्यान न्हाताली तेन्ना थंयसरले जे लागचे नुस्तेमारी लोक आशिल्ले तेंच्यांनी तांकां बजाविल्ले की जस जसो उदीक वाडटा तांकां थंयसर वचनाका म्हणून। पण तरी आसतना यश आनी जो गौरव आसा ते न्हावपाच्या हेतून फुडें उदकान पाविल्ली। जो यश आसा आनी गौरव जेन्ना बुडटाली तेन्ना थंयसर आपली होडी घेवन एक नुस्तेकार वयतालो तेन्ना हे पळयतकच जो गौरव आसा ताका त्या नुस्तेकारान आपल्या होडयेक वयर काडून ताका वाचयले। जेन्ना ही घटना घडली तेन्ना जो यश आसा तो खंय तरी उदकान भितर पावल्लो आनी त्या उदकान तो शेणलो। ही जी खबर जी आसा ती जेन्ना यशाच्या मावशीक कळ्ळी तेन्ना तिणें लागच्या पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ नोंद केली। थळाव्या जागाचेर पुलीस तशेंच जे नुस्तेकार आशिल्ले आनी जे वाचोवपा खातीर लोक आयिल्ले तेंच्यांनी यशाचो शोध परत सुरवात केली। अखेर आयज जो यश देऊळकर आसा त्याचो जो मृत्यूदेह सापडलेलो आसा। खरें तर म्हटल्यार यश जो आसा ताणी हालींच 10वीचे परीक्षेक 10वीची परीक्षा दिल्ली आनी आयज 10वेचो खंय तरी निकाल आशिल्लो। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर्स नेहा असोळीकर।